मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देव सदांच विस्वाशी रावता. देवान करार केलो आनी ते कराराक तो विस्वाशी रावता. आनी ताचे लागून आयचे पयले वाचपान आनी तशें शुभ वर्तमानान आमी आयकलां आमचे मोदें देव. तर आमी पयले वाचपाचें नियाळ करुया. आमी पयले वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयकलां. हांगासर आमी आहाज राजाची खबर आयकता. आमी जाणा सावलू, तेजे उपरांत दावीद, मागीर सोलोमन हे ते राजा आसले. आनी सोलोमन राजा मेले उपरांत इस्रायल देश दोन भाग जाले, नॉर्दर्न आनी सदर्न किंगडम. तर इस्रायल एक भाग जालो आनी दुसरो भाग जालो जुदा. हें नांव ते दोनी राज्यांक पडले. आनी जुदा राजाचो आतां राजा जावन आसलो आहाज. आनी इस्रायल आनी सिरिया एक जाल्ले. आनी आहाज जुदा राज चलयतालो आनी ताका भिरांत पडलोली इस्रायल आनी सिरिया आसात ते ताचेर आपलो दबाव घालून ताका नाच कोत्तले म्हणून. आनी ताचे लागून इजायास प्रवादी आहाजाक सांगता, भिवू नाका, कित्याक देव आसा तुजे बरोबर आनी देव तुका राखतलो, सांबाळटलो, तुजी पोजा राखून सांबाळटलो. पूण आहाज हे उतरांचेर पाळो दिवचे सुवातेर तो चिंता, हांवें असिरिया हांचे बरोबर एकवट केलो जाल्यार म्हजें राज उरतलें. आनी ताचे लागून देवाचेर विश्वास दवरचे सुवातेर तो असिरियाच्या राजाचेर विश्वास दवरता आनी ताचे बरोबर एलायन्स करता. आनी हे एलायन्स केल्या उपरांत जेन्ना ते झुजाक वेता तो हारता आनी ताचे लागून ताचे राजूय नाच जाता. पूण ह्या वेळार इजायास प्रवादी परत वयता आहाजाक आनी सांगता, देवान सांगलां तुका एक खुणा माग म्हणून. आनी आज कितें म्हणटा, ना ना, म्हाका कसलीच खुणा नाका, म्हाका देवाच्या आड वचूंक नाका, म्हाका देवाक तपासूंक नाका. पूण हांगासर तो जाणा हांवें ऑलरेडी एलायन्स एकवट केलोलो आसा असिरिया बरोबर आनी तें पुरो म्हाका म्हजें राज सांबाळूंक. सो तो देवाक विसरता, देवाक पयस करता, कित्याक असिरियाचे देवाक तो मानूंक लागता. आनी ताच्या लागून भिरांतीन तो ही खुणा मागिना. कित्याक जरी तो ताका खुणा मेवली जाल्यार ते खुणे प्रमाणे तेणें आपलें जिवीत मागीर जियेचें पडटलें. आमचेय जिवितान खुबशे फावटी अशें जाता, आमी देवा लागीं मागता आनी देवाक सांगता आमकां अमकें अमकें दी, ओ आमकां असली खुणा दी, आनी मागीर ते प्रमाणे आमी आमचो निर्णय घेतले. पूण तशें आमच्या मनान चिंतूंक लागता, जरी तो देवान म्हाका ही खुणा दिली, हांव ते निर्णया प्रमाणे जिवंक पावतलो पावतली, ही चिंतना आमचे मनान येवन मागीर आमी फाटीं सरता. अशेंच आहाजाक घडटा. पूण तरी आसतना देव ताका सांगता इजायास प्रवाद्या वरवीं ही जावन आसा खुणा की एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी हे संवसारान एक पूत हाडटली आनी इमॅन्युएल म्हणजे आमचे मदें देव हें नांव ताका पडटलें. आनी ही खबर आमी शुभ वर्तमानांनी परत आयकता. हांगासर शुभ वर्तमानान आमी पळयता झुजेवूय चिंता, पूण हे झुजे मनान सान चिंतिना, तो काळजान सान चिंता. कित्याक तो धर्मेवंत मनीस आसलो, ताका आपल्या भावार्थे विशयी बरी खबर आसली आनी ताचे लागून तो चिंता आपल्या काळजान सान आमी कितें बरें करचें हे अस्तोरीचें नांव इबाडना जावंक. कित्याक अस्तोरी गोरबेस्त आसा आनी हांव कसो ताचे लागीं काळज जातलो अशें चिंतून तो पळयता. कित्याक जरी तर अशें घडलोलें जाल्यार ते अस्तोरेक फातरावंक जाय, तो ताका नाका जाय आसलें आंकवार माय लोजेक पडूंक वो तिचे फातर मारूंक. ताचे लागून तो चिंतालो आपल्या काळजांतान हांवें कितें बरें करूंक हे अस्तोरे पासत की तिचें नांव पिड्यार जावचें ना. आनी ते वेळार देवदूत येवन ताका ही खबर सांगता की पवित्र आत्मे वरवीं ती गोरबेस जालोली आसा आनी तुवें तिका मानून घेवंक जाय आनी तुज्या पुताक जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय आनी तो जावन जातलो इमॅन्युएल, आमचे मोदें देव. आनी ही येवजण
देवाची तो स्विकारता आनी आमी जाणा कशे भाशेन तो ती मागीर फुडें पाळटा. आनी दुसरे वाचपान रोमकारांक पावलू उगडास कोत्ता, होच जेजू दाविदाचे कुलांतलो आयलो, तो फकत दाविदाचे कुलांतल्या लोकांकूच उरोंक ना, पुनर्जीवन जाले उपरांत तो सगल्या देशांक तो एकवट जावंक हे संवसारान आयलो. तर आमकां उगडास कोत्ता की जेजू न्हय फकत म्हजो आनी हांव दुसऱ्या बरोबर ताका वांटचो ना, हांवें जेजूक दुसऱ्या बरोबर वांटूंक जाय. कित्याक जरी तो जेजू म्हजे भितर आसा जाल्यार जेजू दुसऱ्याचे भितर आसा. देव म्हजे भितर आसा जाल्यार देव दुसऱ्या सवयूय आसा. आनी हें आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतूय मेळटा. कित्याक जेन्ना देव बसता आनी चिंता हांवें मनशांक रोजचें म्हणून, तो म्हणटा आमचे सारके तांकां रोजचे. तर आमी देवा सारकी रोचलोली आसा. देवान आमकां जावन एकल्याक आपले सारके रोचलोले आसा. आनी तितलेंच न्हय, थंय थांबूंक ना देव, मागीर ताणें आपलो स्वास आमचे भितर घातलो. म्हटल्यार ही हॅज प्लेस्ड हिमसेल्फ विदीन अस. तर आमचे भितर देव आसा आनी तो तितले फावटी आमी स्वास घेता आमकां उगडास करूंक जाय आमी आमचे भितर देव आसा, तशीच दुसरीय स्वास घेता म्हळ्यार तांचेय भितर देव आसा. तर म्हजो संबंद दुसरें सवें कशें आसूंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे आसूंक जाय. कित्याक देवाचें उतर आमकां आव्हान दिता, इट चॅलेंजीस अस टू लिव अ मिनींगफूल एंड अ फ्रुटफूल लायफ. पूण खुबशे फावटी आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे जे बरें जिवीत आमकां मेळटलें ताचेर आमी नदर मारिना, पूण आमकां संवसार बुलयता पळय ताचेर नदर मारून आमी फुडलें पावल मारता. तर मागुया मिसा बलिदानान जे परी झुजेन आपल्या काळजान चिंतलें आनी पळयलें कितें बरें हांव कोत्तोलो देवाची खोशी पाडूंक. तशेंच आमी आमचे काळजान न्हय मनान पूण आमच्या काळजा वरवीं चिंतूं हांव कितें बरो कोत्तोलो वो बरें कोत्तोली, देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत पाडूंक, म्हजें जिवीत सुफळ करूंक आनी हेरांचें जिवीत जी म्हजी भोंवतणी आसा जावं म्हजी फॅमिलींत जावं हांव वावर करता थिंगासर तांचें जिवीत सुफळ करूंक देवाचो आदार आमचे पासत मागून घेवया.